मान्यामोंत आग्नेलाचो दीस आयज आनी ह्या दिसा आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत अणभवूंक मान्यामोंत आग्नेल आमकां नमुणो. अंदूच्या वर्सा आमचो गौणीक विशय आसलो आमचे सोबें राव. तर हेच विशयाचेर नियाळ करून किरीत भाशेन आमी वावरुया जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी नियाळा वरवीं, तेच बराबर आमच्या गोऱ्याब्यांत जेन्ना आमी जेजूचें आसणें एकामेका सोबें अणभवता तेन्ना खरेंच आमचे गोराबे देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी एकवट्याचे जावंक पावतले. पाद्र आग्नेल असल्याच गोऱ्याब्यांत जल्मलो, वाडलो आनी आपल्याच्या जिवितांत प्रवचनांत आमकां कितलेच पावटी उगडास करतालो. तुमचे गोराबे मोगाचे करात, तुमच्या गोराब्यांत देवाचें आसणें अणभवात. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आनी आमच्या समुदायांत जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक आनी जिवूंक आनी ह्याच जेजूचे आसण्याचो अणभव हाचे साक्षी आमी दुसऱ्यांक जावंक. ह्या मिसाची इतेसांवा फॅमिली आनी बिझनेस पासो दिनवासनेचे मीस भेटयता अनिल आनी एग्नेस चोलंगड नावेली टावन. फॅमिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता सेबी मास्करेनस उसगांव टावन. याज्ञिकाक येवकार दिताना सगळे आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. Sani, so ves porak wakanak sokya munchan, deva kayon koran. Ulasani, so ves porak wakanak sokya munchan, deva kayon koran. So ves porachi se vakoran, anodantachi bhakti koran. So kita kamun bito soran, soto saniyan deva muka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulasani, so ves porak wakanak sokya munchano deva kayon koran. Ulasani, so ves porak wakanak sokya munchano deva kayon koran. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे ही नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकूच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या मानिवंत आग्नेलाचे 94 पुण्यतिथीच्या दिसाच्या पवित्र मिसान वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी आमच्या घोराब्यांनी क्रिस्ताचें हाजीरपण अणभवूंक सोबार विशय घेवन नियाळ केला. आयच्या दिसा आमच्या समारंभाचो विशय आसा आमच्या घोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक मानिवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या गवळीक वर्साच्या विशयाचेर आमच्या सांगाताक राव हाचेर आदारून आमचो विशय घेतला. जी विणवणी ते एमाउस वेतोल्या शिसांनी जेजूक केली तीच विणवणी सोम्या आमचे सुरशीं राव दर एका घोराब्यान करूंक जाय. हें मागणें वो विणवणी फलादीक जावंक घोराब्यांतल्या दर एका वांगड्यांक आपल्या दिसपट्ट्या जिवितान क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक गरज आसा. मानिवंत आग्नेलान क्रिस्ताचें आसणें आपल्या आवय बापायक आनी भयणी भावां सांगाताक अणभवलें. आतां आमी तशेंच करूंक तो आमकां प्रेरणा दिता. आमकां सगल्या घोराब्यांनी सुखांत आनी दुखांत बऱ्या तशा वायटा वेळार क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक निर्मी म्हूण ह्या पवित्र मिसांत मागुया. मानिवंत आग्नेल आमचे खातीर विनोती कोर. हेंच आमचे मागणी क्रिस्ताचे आसणे आमच्या घोराबान आमी अणभवूंक ह्या मिसांतल्यान आमी मागतना जायते फावटी हें क्रिस्ताचें आसणे आमच्या कुटुंबान अणभवूंक आमी फाटीं उरल्यान आजच्या बॉक्सांनी मागोवंक आमी सगळीं म्हणुयात. अंपातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांचेतून थोडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमोसो अपराध अमोसो अपराध अमोसो बोबोर अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सुरपविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. Shanti so, Leamuncan, Unod
Jesu Christa, moima Ducha Povitratnia, moima Triic Ociteva, unut moima Deva Shantiso, Liamuncia, unut moima Deva Sorgat Anuchoka. Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्याचो रोचणार आणि दोनी तुझ्या असल्या दुनियाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आणि सासवंत सुख देखून तुझी भक्तीन आमकां सोडून संतोष मेळोवचो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता देवा सासनाच्या सासना. Amen. भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत एफेसांत जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरतल्या देवाच्या भक्तांक हें पत्र बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिनवासुया. क्रिस्ता सोवें आमचेर सर्गीचो आपलो आशिर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो सुमामपणान देवयत आसा. संवसार रोजच्या आदीं ताणें क्रिस्ता सोवें आमकां माये मोगान वेंचून काडली. पवित्र आनी पातकां मेकळीं ताचे मुखार आसूं आमी ताचे दयाळतेन फांकता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवें आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावचें म्हणून ताणें आदींच फुडें थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सोवें उदार मोगाचें हें देणें फुंक्यान आमकां फावो केलें. ताचे सोवें ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. आमची पातकां भोगसून गेलीं. कितली व्हडती कितली गिरेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिल्ली ताची दया. ताची प्रिती ताची बुदीक पार ना, शीम ना. ताव नासलोले ताचें गिन्यान. आपले खोशेचो गूट ताणें आमकां उक्तो करून दिलो. आदी फुडेंच बोळेपणान आपणे क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां दाखोळ करून परगट केली. काला योगाचे सोपाटणेक क्रिस्ताक मस्कट करून स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितलेंय ताचेच आदीं एकठांय करचें. हीच ती ताची मोगा येवजण. आपणाचेच कुशे प्रमाणे जो एकलो सोगलें येवजिता, जो एकलोच सोगलें थारायता, ताणेंच आमकां जेजू सोवें आपली म्हणून आपल्या सासणांत निर्मूण हाडली. ताची मोहिमा आमी किर्तून हो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर बोरवांसो तेवलोली पोरजां रचूंक हाडचे मनान ताणें आदींच आमकां नेमली. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यांक उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे खुलेतावन आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांचे दोळे मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकण शेक प्रितुमेचेर
देवाची सोडवण फाकली आखी पृथ्वीर गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड जबाब परान आपली सोडवण परगट केली शिव वर्तमानाक सगळ्या आमी उबी रावया Sui, 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 sorespora. Sui, 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 sorespora. Sui, sorvespora. Sui, sorvespora. Sui, sorvespora. Kiedy morte udarką, amcia soglia Jezucie. Amin gryzauci kati, aponul salo durmo. Sui, 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 sorespora. Sui, 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 sorespora. Sui, sorvespora. Sui, sorvespora. Sui, sorvespora. Sorvespo तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान mój matuka सोम्या इतल्या म्हणसर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी पळातून म्हणलें आमचे शिराव तोर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो तांच्या सांगाता जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरले भितर उलपताले न्हय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakari tuka Krista क्रिस्ताचे आसणे आमच्या कुटुंबान अणभवूंक मानिवंत आग्नेल आमकां नमुनो प्रितीच्या बाबा भयणानो आयज साबार ही नोवेनां आमी केल्या उपरांत आयज हो 10वो दीस आमी मानिवंत आग्नेलाचो मनयता ज्या दिसाक म्हणटा ते भाशेन 94 इयर्स ज्या दिसा तो सोंपाडलो हो दीस आयज आख्खें गोंय उगडास करता आनी कित्याक ह्या मानेवंताक इतलो मान आयज आख्खोय गोंयचो लोक तसोच संवसाराचो जायतो ताका वळखतलो हो दीस आयज मनयता ताका कित्याक हो मान दिता प्रितीच्या भाव भयणानो मानेवंत आग्नेल एका कुटुंबांतल्यान जल्मलो आनी कुटुंबांतल्यान जल्मून म्हणटा ते भाशेन ह्या कुटुंबाक ताणें मान हाडलो गोंयांत तो जल्मलो म्हणटच गोंयच्या ह्या प्रांतीक शाराक ताणें मान हाडलो कित्याक लागून आनी कसो आमी पळयता पयले सुवातेर ताचो गोराबो 9 भुरग्यांनी देवान फुलयलोलो हो गोराबो ताच्या आवय बापायन हो गोराबो म्हणटा ते भाशेन देव बऱ्यांतीन तो वाडयलो आपल्या भुरग्यांक म्हणटा ते भाशेन बरें मार्गदर्शन दिलें देवाचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजान ताणें रिगयलो आनी हातूंतले दोग तांचे पूत यादीक जावंक तांकां रस्तो ताणें दाखयलो आनी ही जावंक जाली ताची ह्या कुटुंबाची प्रथम फळां ताच्या बऱ्या वावराचो एक फोड कसो म्हणटा ते भाशेन दोग पूत तांचे यादनीक जाले आनी तातूंतलो एक आग्नेल आयज आमी ताका पाद्र आग्नेल म्हणटा
वेनरेबल आग्नेलो ताका आमी म्हणटा खरेंच म्हणटा ते भाशेन भाग्यवंतपणाचो रस्तो तो चल्लो. संवसारान आमकां एकूच वस्तू मेवता आनी तें म्हटल्यार एक घोराबो, जे वरवीं सगळे संवसारान आयज बरें विस्तारलेलें आमकां दिसून येता. जावं म्हणल्यार एके वाटेन बरें वा दुसरे वाटेन तें वायट. जरी तर एके बागेन म्हणटा ते भाशेन हो घोराबो जावन आसा एक बाग, हे बागेन बरो परामोस केलो आपल्या फुलांचो, जी देवान दिल्या त्या भुरग्यांचो, हो घोराबो एक देखून घोराबो जावंक पावता आख्या संवसाराक. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, खरेंच ताची माय पाय पयले सुवातेर वावुरली. खरेंच हो घोराबो म्हणटा ते भाशेन देवाक जाय ते भाशेन देवाचे भिरांतेन चलोवपाक, आनी खरेंच जसो म्हणटालो हांव देवाचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या खाडजान कोंचोवपाक, तो तांच्या खाडजान घालपाक. आयज आमच्याय गोरोब्याक आनी आमच्या भुरग्यांक म्हणटा ते भाशेन मान दिवंक देवाक खुशी आसात. आनी जशें आमी खरेंनीच आयच्या शिव वर्तमानान आयकलां, ही उतरां शिव वर्तमानाची आमच्या कुटुंबान आमी सांबाळची गरज आसा. आमची शी राव सुमया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, प्रत्येक घरान जरी तर क्रिस्ताक येवकार दिलो जाल्यार क्रिस्ताच्या ह्या मार्गदर्शना वरवीं हातूंत दुबाव ना. जी भुरगीं जी त्या कुटुंबान वाडटलीं म्हणटा ते भाशेन ताच्या तत्वांनी ती चलोवंक लागतलीं, आनी क्रिस्ताच्या तत्वांनी एक फावटीन चललीं म्हणटा ते भाशेन तांकां आबरू मान मेळटलो आनी खऱ्यांनीच हें बरेंपण संवसाराक फांकारतलें. आनी हाका लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक घोराबो जावन आसा मूड सगल्या बरेपणाचें आमकां, आनी हाका लागून व्हडली मोठी जबाबदारी जावन आसा म्हणटा ते भाशेन आवय बापायची ह्या घोराब्यान. द ग्रेटेस्ट टिचर्स म्हणटा ते भाशेन व्हडल्यो जावन आसा एक भुरग्यांक एक शिकोवपी जावन आसा एक आवय बापूय. आवय बापायची बरी देख जाली जाल्यार भुरगीं बरीं जातात. आनी खऱ्यांनीच आयज हें करूंक आमकां पाद आग्नेल भाव आमचो आपयता, उठयता, जागयता आनी आमकां आपल्या कुटुंबाचें मार्गदर्शन दिवन आमकां देवा कडेन तो विनंती करता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एका घोराब्यान जायते भांगार शिंगार आसले म्हूण ताका मान मेळना. जायतीं तांचे लागीं म्हणटा ते भाशेन दान दवरलोत आसले म्हूण तांचें बरेंपण चडना. बगर भुरगीं तांचीं बरीं जालीं जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या इग्रेस्काय म्हणटा ते भाशेन सगल्यांक दिसूंक लागता. आनी हीं भुरगीं बरीं जातलीं जाल्यार हीं तत्वां क्रिस्ताचीं आमी तांकां ल्हानपणींतल्यान शिकोवंक जाय. कितें खऱ्यांनीच पयलो वयलो जागो दिवंक न्हय संवसाराचे वस्तूंक, बगर देवाक आमी दिवंक तांकां शिकोवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर जेन्ना हो मोग जो एका कुटुंबान जातात, न्हयच फकत आवय बापायचोच मोग आनी भाव भयणां सगळेंच तो मोग, बगर सगळें सगळें हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमी शिकोवची तांकां गरज आसता. आनी तेंच केलें पाद आग्नेलाच्या आवय बापायन. खरें म्हटल्यार पाद आग्नेलाच्या बापायन आनी आवयन व्हडलीं नवलां विस्मितां केलीं ना, पूण सादें जिवीत जिवन म्हणटा ते भाशेन आपल्या पुताक भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार घातलो. आयज सगल्या आवय बापायच्यांनी करूंक जाता. जाका म्हणटा ते भाशेन व्हडलें शिकप कॉलेजीची आनी युनिवर्सिटीची गरज ना, जाका व्हडली ग्रेस्कायची गरज ना, बगर ही बरेपणां जी खरेंच मनीसपणाक देवान दिल्या ती क्रिस्ती धर्मान म्हणटा ते भाशेन ती रायल्या, तीच आमी आमच्या भुरग्यांक दिवची गरज आसा. फादर आग्नेल भाव आयज कितल्यो मिलाग्री आनी अजापां करता. आनी दुबाविणे घडी तुमच्याय कुटुंबान, तुमच्याय घोराब्यान, तुमच्याय गोंयच्या, तुमच्याय सोयऱ्या दायऱ्या मदें असलींच नवलां बिजमितां ताणें केल्या. आनी खरेंच आयज ह्या पाद आग्नेल भावाक फुडें घालात आनी मागात ताचे विनोनेंतल्यान हें बरेंपण तुमच्या कुटुंबाक. आयज जायते कुटुंब म्हणटा ते भाशेन हाडल्या, गडगडल्या, कोसळोंक पावल्या. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कित्याक ही तत्वां देवाची जेजूची ह्या कुटुंबान आयज उणी जाल्या. आनी हीच आमकां गरजेची. जायतीं तांचे सगळें जसो हांव म्हणटालो भांगरां शिंगरां मोडल्यांत, पूण जेजूची तत्वां ना जावन खरेंच ह्या कुटुंबाक म्हणटा ते भाशेन आयज दुसरें जिवीत जावंक पावलां. आयज जेन्ना आमी बांदयोत पाद आग्नेलाक हो आल्तराचो मान मागता हांव. प्रितीच्या भाव भयणान पाद आग्नेल भाव आमकांय बी होच उगडास करता, तुमचें जिवीत म्हज्या आवय बापायच्या देखींतल्यान तुमी चलयात. आनी तुमच्याय कुटुंबान तुमचीं भुरगीं जें तुमकां दान आनी म्हणटा ते भाशेन एक देवामातेची असली ग्रेस्काय देवान दिल्या, तांचो बरो सांबाळ करात. ल्हानपणीसान तांकां ही तत्वां तांच्या भितर घातलीं जाल्यार खरेंच तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आबरू आनी मान मेळटलो. तर प्रितीच्यानो, खरेंच आयज पाद आग्नेल भाव आमकां क्रिस्ती कुटुंबाक एक नमुनो ह्याच ताच्या तत्वांनी आमी चलूंक तोय आमच्या पासत देवा कडेन विनंती करता आनी आमी बारी वावरची गरज आसा.
सगळीं उबी रावयात आनी आमची मागणी पाद आग्नेल आजच्या विनोनींतल्यान देवाक आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. फ्रांसीस आमच्या बाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पा, पाद्री आनी सगळ्या धार्मिकां पासत ताचें जिवीत ख्रिस्ताचे आसण्याचे संतोशान भरून तांणी मोगान आनी संतोशान आपल्या काळ आसलोल्याची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. फ्रांसीस बाब सायबान 2023व्या वर्सा बिस्पाची सिनडाची परिशोध आपयल्या आनी ताचो विशय घेतला. परिशोधीक सभा, एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव. सगळ्या देशांतल्या इगोर्जांनी एकवटान ह्या विशाल परिशोधीक खेरीत एकवटान वावरूंक तयार जावंक आनी तिचो फूल आख्खे पवित्र सभेक मेळूंक देवाची पोरजेन सांगातान वाट चलूंक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे देवाचें राज परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमच्या राजकी आनी नागरीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या अनादाक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपणाक निवडून काडल्यात म्हूण जाणो जावंक आनी तांणी क्रिस्ताचो सांबाळ करूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. संवसारांतली कोवीड वशाची पिडा सारकी नपयत जावन त्या वरवीं आमी सगळीं आदले परी आमचो वावर करूंक आमकां फावो जावंक तशेंच वैजांक नर्सींक आनी हॉस्पिटलान वावुरप्या तांणी आपली परवा करिनासतना केल्ली सेवा खेरीत देवान तांकां आशिर्वादान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. मानिवंत आग्नेलाच्या भोगतां पासत देवान आमकां सगल्यांक अदीक करून आमच्या घोराब्यांक आमच्या दिसपट्या जिवितान देवाचें आसणें अणभवूंक कृपा दिवंक आनी दुसऱ्यांक ताच्या मोगाची शांतीची आनी संतोशाची गोवाय आमी जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. बोसगीच्या बापा, ही आमची मागणी आमचे काळजाचे उलेख हे आमी सगळे तुजेशी दवरता. दुवें ते स्विकार कर आनी ह्या मागण्यांचो फोड फावती पुरी आमकां मेळय म्हूण कालती खायेन आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Svora Mordana Somesani Medoci Orme Svora Mordana Somesani Medoci Lupazzo so Mori amci dana Ishmora duce muka Orme smora Mordana Somestani Bedoci Orme smora Mordana म्हज्या बाबा भयणानो हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सुरपविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दावाक सुवेस पोर मानून घेऊ. मोगाल बापा तुका आमी बेडयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या खारजांनी वाडो आनी सासणाचे सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आमची खारजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय पातळ. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्रारा आनी सासणाच्या देवा सोरकारी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सोमत्रांव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगुट्टाव तीर बरवाशान ताचें मोयवेवंत एण्यांक ऑंत्रेकताव देखून आतां दिवदूता आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, dolbarață sobresportul, s'organizau sarbonla, ducea spojvova, usorgitu kasoj soj, usorgitu kasoj soj, sorbe sporači, nabiljeta taka soj, sorbe sporači, nabiljeta taka soj, usorgituka soj soj, usorgituka soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रत्व्यांक धाडून इंदेनी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन खोश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्केयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्कियात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत पातकाचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Cisumeno, Cisu Civonzala, Cisu Noviane Dolo. Cisumeno, Cisumeno, Cisu Civonzala, Cisu Noviane Dolo. बापा जेच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वनारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आम बोरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणे आयज तूं आमकां म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोड्यान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजूच चलयताय देवा सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती खरोमोग बरेपण सदां तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवयात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट खोर. देवाचे शिरे तो संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट खोर. देवाचे शिरे तो संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी ओझान आसा जेजू आनी आमकां आपल्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या उचलानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कोमुयन्याव घेवंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आनी उबी रावची. आमची यादनीक भाव माद्री भयण्यो तुमचे थंय येवन तुमकां जेजूची कूड दितली. म्हणटच मागता कोमुयन्याव घेवंक सोदता ताणें उबी रावची आनी घेतल्या उपरांत बसची. आमकांय गमतलें कोणूय चुकला जाल्यार. Smoczy tylko tryka je Jezu je kazan moja kali smoczy tylko tryka je Jezu je kazan moja ashun tu kashi vukrauka Bagoya shatarka mocha Ashuntuka shivung rauta Bagoya shatarka mocha Otmo sotu daneta Ye Jesu Jej odmian moja Otmo mozo planeta Jej Jezu Jej odmian moja Čivak moja Bóg tam laka Jej Jezu
मोज्या जिवाक मोज्या भुगतान लागता ये जेजू जिवाक मोज्या जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक नमस्कार करुया ताची आसण्या प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून हाडूंक ताचीच घोटाय मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतलां हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां हे पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया ह्या पाद्र आग्नेल दिसाची पोरबी आमी तुमकां सगल्यांक हांव दिता पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी इश्टनू आयज आखोच दीस जायतो लोक ह्या पिलाच्या पवित्र दोंगरार आयिल्ले आसात आनी वेळार घोडे आमी देवाक दिन वासूंक पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन मेवलेल्या उपकारा खातीर ओ देवाताय आमची मागणी आमची इंतेसावां घालूंक आमी आयिल्लीं आसा इश्टानू ही सगळी मागणी ही सगळी इंतेसावां भावार्थान पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता ही शिकोण आयडानी गस्टोन डिकोस्टा दाबालतावन आमकां दिवंक सोदता ती म्हणटात हांव 6व्या म्हयन्याची गोरवेस आसली तेन्ना जायतीं कॉम्प्लिकेशन्स आनी ब्लिडींग सुरू जाल्लें म्हाका रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेलें मिसकॅरेज जाताशी दिसली असले परिस्थितीन आसली तेन्ना 6व्या म्हयन्यांतूच एक भुरगो जल्मलो भुरगो 650 ग्राम आसलो भुरगो जल्मतच तो वाचतलो म्हूण दोतोरान आशा सोडली रोखडोच भुरग्याक नियोनेटल इंटेन्सीव केअर युनिटांत व्हेलो दोतोरान सांगलें भुरगो वाचचो ना ट्रिटमेंटाचोय कांयच गूण मेळो नासलो देखून दोतोरान आमकां सांगलें पयशे विबाड करिनाकात आनी मेडिकेशन बंद करूंक आमची परवानगी मागूंक लागले तेन्ना म्हजी भयणीन आमकां सांगलें नाकारात म्हूण आपूण आनी तुमी मानिवंत आग्नेलाचे नोवेनाची मागणी करुया 3 म्हयने देखून भुरगो नियोनेटल इंटेन्सीव केअर युनिटांतूच आसलो जायतीं कॉम्प्लिकेशनांक लागून जायतो ट्रिटमेंट केलो शेकी 3 म्हयन्या उपरांत भुरग्याक डिस्चार्ज केलो आनी आतां तुमी घरा वरात म्हणून भुरग्याक सांगलें आयज आमच्या भुरग्याक 9 वर्सां जालीं भलायकेन सारको बरो आसा दोतोर देखून अजाप जाले आमकां तो मानिवंत आग्नेलाचे मिलाग्रीचो भुरगो ताका आमी नांव दिलां शालोम आग्नेलो डी कॉस्टा आमी देवाक दिन वाचता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगिनूच सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता होय मोगाचे इश्टनू पेरीग आसलेलो भुरगो 6व्या म्हयन्यान जल्मल्लो देवान नाकारलो सोडून दिल्लो जावचो ना म्हणून म्हणलेलें पूण आवयन बापायन घरच्यांनी पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवाताय मागणे केले आनी ती जैती वन जाली आयज आमची मागणी आमची इंतेसावां आमची दुयेंसां आमी सगळीं एकठांय करुया आनी पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन
देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागूंक आमी सगळीं उबी रावन ह्या पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडपडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता. आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवीन आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद एवांजेल रोजार. मोगाळिश्टनो, आमी जी दुयेंत आसात वो आमच्या घरांनी आमची आवय बापूय आमची बाबा भयणांची दुयेंत आसात. वो जाणें तांचे पासत मागूंक लायिल्ले आसा तांचो उगडास करुया. हे वेळार घडये आमकां जायतीं जाणां जावं टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो, तुमचीं दुयेंसां उबारात, कित्याक आमी सगळीं हीं दुयेंसां एकठांय करून पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळांनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टांत दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो किरीत मोगाचो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे आसणे तुमच्या कुटुंबान पाद्र आग्नेलाच्या कुटुंबा भाशेन सदांच अणभवूंक तुमकां धाडटा. देवाचें बोड उपकार.